नमस्कार. विश्व कोंकणी यूट्यूब वाहिनीचे कथालोक कार्यक्रमाचे समस्त वीक्षकांक आत्मीय स्वागत. आयची कथालोकांतू हांव डॉक्टर BR सुहास हांगेले ಭಾರತದ ಜನಪ್ರಿಯ ಜಾನಪದ ಕಥೆಗಳು ಮಳಲ್ ಬುಕ್ ಅಂದುಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ಳಲೆ ವಾಗು आणि डुक्कर म्हणली काणी सांगता. एक रान्नांतू एक वागूची रायू जावन आशिल्ले. तो वागू ताका भूक जाल्यार मात्र कोणाक एकल्याक मारून खाता. वरलल वेळेरी तो पुरा प्राणीक हसून हसून पळोवन उलयतर आशिल्लो. जाल्यार प्राणीक मात्र त्या वागा पळयल्यार भारी भंय. ताका केन्ना भूक जाता, तो केन्ना कोणा मारता म्हूण कशी कळटा. तशें तांणी तागेल्या दुखून दूर दूर आसता आशिल्लींची. एक दिवसू तो वागू एक व्हड म्हशीक खाता. पोटभर जातरी ताका उद्दां पिवका म्हूण दिसता. तो एक तळ्याल्या वता. तळ्याल्या वचून उद्दां पितना तळ्याचे तेकडचे बदीन दुखून एक डुक्करय उद्दां पिवचें आयिल्लें. तेवूय डुक्कर लायक जावन वाड्डून आशिल्लें. वागू ताका पळयता. तो लेखता, आत्तां म्हाका पोटभर आसा आनी 2 दिसान म्हाका भूक जातना हो म्हाका एक लायक जेवण जाता. जाल्यार आत्तां हांव पळयलां म्हूण कळल्यार तो भिवन मागीर हें दिक्कान येयचना. हांव पळयन ती वरी करता म्हणून वागू उद्दां पिता. तशें डुकराक वागा पळोवन जोर भंय जावन श्वास घेवच्या भंय जाला. तो भिवन भिवन थंय राबला. वागू उद्दां पिवन मागशी वतना हें डुकराक एक नमुने अहंकार येता. तो लेखता कसो म्हळ्यार वागू ताका पळोवन भिवन चमकलो म्हूण तो लागता. ताका भारी अहंकार येता. तो हडहडान सांगता, आयकयाची पुरा प्राणी आयकयाची आनी मुखारी हे रान्नाक हांव रायू. वो वागस पळय तो मंतार जाला. तो म्हाका पळोवन भिवन चमकल मागशी. हांव तुमकां रायू आनी हांव सांगिल्लें पुरा तुमी आयकुका म्हूण सांगता. वाग आयकता जाल्यार तो उलयना न्हू तो वतरस. वापस हें डुक्कर हडोडान आपोवन सांगता वागाक, यो यो म्हगेलें युद्ध येत जाल्यार यो म्हूण आपयता. तेन्ना वाग अशी घुवन पळोवन सांगता, कसलें तुका युद्ध करता हांवें म्हगे लागीं आनी 2 दिसान हेंच वेळेरी हेंच जाग्यार यो जायत न्हय म्हूण सांगून वाग वता. डुक्कर नंतर तागेले दोस्ता लेगीं लेखतले ते पुरा वता आनी सांगता, आनी मुखारी हें रान्नाक हांव रायू म्हूण सांगता. तेन्ना तागेले दोस्त पुरा कसलें म्हूण निमगिताची. तेन्ना तो सांगता, तो वाग पळय रायू मंतार जाला. म्हाका पळोवन भिवन चमकलो. हांव ताका म्हगेलो युद्ध करूं यो म्हूण आपयलां म्हूण सांगता. तेन्ना व्हरलें डुकरां पुरा जोर भंय जाता. कसो जाल्ला तुका? ताका पोट भरलां दिसता तशें देखून तो चमकला. तुवें वाटेर वत्तल वागा म्हाका येवन खागा म्हणल वर केल्ली मू. जाय म्हणून मोल्ला लढाई घेतली मू तुवें. आतां पळय 2 दिसान तो येवन तूं खंडीत खाता म्हूण म्हणटा. तेन्ना डुकराक आतां कळटा, अयो वय हांव व्हडली चूक केली म्हूण दिसता ताका. आतां म्हाका कशी पुणी राख्या रे, तुमी पुरा म्हगेले दोस्त न्हय म्हूण सांगता. आमी कसो करूं जाता, तूं न्हय तांगेल्या लढाई गेल्लो म्हूण म्हणटा तांणी पुरा. कडेरी हो मस्त मागता कांय पुणी करायची म्हूण म्हणतना तांणी सांगताची, आमगेलो आज्जस पळय व्हड डुक्कर तागेल्या वच्चा म्हूण सांगताची. तांणी तें व्हड आज्ज डुकराले ताका घेवन वताची. तेन्ना थंय वतना त्या आज्जाकय जोर कोप येता. एक चूरू विचार कोरका, कसलें काम करचें फुडें हें कोरका की नाका, हाजेन चांग की वायट म्हूण तुमी आलोचन कोरका न्हू कसलें करचें पशें फुडें. मुल्ल्या आशिल्लें कुडार काण पाय्या घातिल्ल वरी तुवें ते वागाक लढाई आपोवन बसला मू तूं म्हूण म्हणटा. तेन्ना तो सांगता, डुक्कर आतां वचवें धांवन वचवें गांव सोडूं म्हूण म्हणटा. तें एक काम कोर नाका. तूं धांवली म्हूण जाल्यार वाग कोपान आमकां पुरा डुकरांकय मान घालतलो. आतां कसलें पूण एक आलोचन कोरया म्हूण तो आज्ज डुक्कर सांगता. पण हांव एक उपाय सांगता, तुगेलो अदृश्ट समस्व तूं वांतलो म्हूण सांगून तो सांगता, पळय खंय गलीज कुशील उद्दां दिसता तुका
तांतू भितर लोळ आनी वयर येवन मातयें लोळ वापास तशी करतर आप 2 दीस आशिल्ल्या भितर कितली कुसरड उदक दिसता तुका थंय वस म्हूण सांगता. कडेरी हें डुक्कर तशी करता. काळे काळे उदक कुशील खंय आस तांतू भितर लोळता, मातयें लोळता, वयर येवन सुकयता, वपास मातयेंत वता, तें लोळता तें कुसरड उदकांत तशी करून 2 दिसान हगूर तो वागाक लढाई आपयल जाग्यार वता. वागाक हागेल गुर्तू कळना. आंगा भर चिकोल लागला, माती लागल्या, घाण येता लागी येतना तेन्ना वागू निमगिता, कोण तूं म्हूण निमगिता. तेन्ना तो हगूर सांगता, हांव तोची डुक्कर, तुगेल्या लढाई येता म्हूण सांगिल्लें न्हय म्हूण म्हणटा. तेन्ना वागाक कोप येता. इतली कुसरड आसता तुका चाबून हांव खातवे, वस मेगेल दोळे येद्रा दुखून आनी मुखार मेगेल येद्रा येवं नाका म्हूण सांगता. डुक्कर गांडी पाय दिवन धांवता. गामाक येतना पुरा डुक्कर ओट्टू मेळटाची आनी मुखारी वागान आमकां खायनाशी बयसुका जाल्यार आमी पुरा चिकलांत बुड्डून आसुका म्हणून सांगताची. तशें देखून डुक्कर केन्नाय चिकला उदकांतूच आसता. कशी दिसली काणी? आनी एक वरांत वपास मेळया जायत न्हय. नमस्कार.